Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. तमनार प्रकल्पांतल्यान मोल्या कुळ्या धारबांदोड्यात 24 वरां लायट मेळटली. हो वाठार इको टुरिजमाक फामाद जातलो म्हूण सावड्डेचो आमदार मंत्री दीपक पावसकार सांगता. धारबांदोड्या प्रताप नगरात रस्त्याच्या कामाचो नाल्ल फोडूंक तो गेल्लो. तेन्ना फुडल्या वाटचालीक ह्या वाठाराक इको टुरिजमा खातीर आमी सपोर्ट करतले. आमचे गव्हर्मेंट सपोर्ट करता. इको टुरिजम ह्या जावचे, प्रायवेट सेक्टरान सुद्दां जावचे, त्या खातीर तामनार प्रकल्प जो येता ह्या प्रकल्पांतल्यान मोल्या आनी पाटली कुळ्या आमी 24 वरां लायट दिवपाचे. जी 400 किलोवॅट तामनार प्रकल्प येतलो, पूण तितूंतल्यान 11 किलोवॅट करून आमी मोल्या गांवांक आनी पाटली कुळे गांवांक ही लायट सप्लाय जातली. 24 × 7 जातली. आनी तेन्ना मोल्या म्हणटा तो खऱ्या अर्थान असो डिमांड येतलो इंटरनॅशनल लेवलाचेर. हांगा इको टुरिजमा खातीर जायती प्रपोजल येतली प्रायवेट सेक्टराक. बारीक एग्रीकल्चर जी इंडस्ट्री आसा, जी एग्रीकल्चराच्या रिलेटेड जी इंडस्ट्री घालता ताका सुद्दां प्रपोजल येतली. नॉन पोल्युशन जे आसतलें तांकां आन्सर थारो आसतलो. जे पोल्युशन म्हटल्यार कोळसो हाडून बंद करून जी इंडस्ट्री जातली त्या इंडस्ट्रीक धारबांदोड्याक थारो आसचना. गोंयांतले तिनूय कोयरा प्रकल्प जातकीच गोंय गार्बेज फ्री जातले म्हूण मायकल लोबो उलयलो. तो कुट्टाळे सभाघराचे उक्तावणाक गेल्लो. आमचो आतां एक काकोरा आहा. काकोराचें काम नेटान चालू आहा. कंप्लीशन आमी पळयता सप्टेंबर एंड टू बाय ऑक्टोबर 15 और एंड ऑफ ऑक्टोबर इतले पासून ते कंप्लीट जातले. आनीक प्लांट जो आहा वो बांयगिणी आहा. बांयगिणी 250 टन्स पर डे वेट वेस्ट प्लांट अत्यंत गरजेचो. वो आमचे फायनल स्टेजीचेर पावल्लो आहा टू गिव वर्क ऑर्डर. आतां एक्सटेंशन आमी 3 पाटी दिले फॉर लास्ट एक्सटेंशन. So once these 3 plants are ready, Goa can be declared as a garbage free state. As far as wet waste is concerned and dry waste खातीर आमी incineration technology तेचोय आमी proposal move केल्लो आहा GWMC. कलरकॉन एशिया प्रायवेट लिमिटेडान केशे मुरगांवचे लोकांक पिवपाची उदकाची वेवस्था केल्या. पायपलायन घाल्या आनी उदकाची टाकी बसयल्या. इतली वर्सां जालीं ती सोकला साकून उदक काडटाली, कितले त्रास काडून. आनी आयज ती खुशाल जाली सारकी कितें आपल्याक ती उदक पावली म्हणून. आनी आमगे जाणटे जाय त्रास काड मेली आनी आमगे ह्या भुरग्यांक तुमी बरें केलें म्हण आमी तुमकां देव बरें करूं. कॅन वी रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट लायक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दुसरे डिपार्टमेंटान व्हिडिओ केलो आमकां डायरेक्ट तांकां उदक दिवपाक मेळना. बिकॉज सडन कंडिशन जाल्ले तें थोडे सिवील वर्क पायपींग वर्क डिफरंट आसलें. सो इन दॅट केस आमी मातसो एक डिफरंट वे हें केली. पायपलायनाचें उदक तीन काल्यार करपाक एक टँक बांदपाक आनी तें चिंतलें आमी. पूण तांकां आमकां फंड्स करपाक आमकां मातशें प्रॉब्लम जावपाक लागली. इवन पंचायत फंड्स वी कॅनॉट डायरेक्टली यूज. राम मंदिराच्या निर्माणा खातीर पंचायत मंत्री मोविनान 2 लाखांची देणगी दिल्या. लोकांनी खंय उर्बा घेवन देवकार्यांत वांटो घेवचो. अभियान जो चल रहा है वो फंड्स कलेक्ट करने का आप लोग सब मदद करेंगे और जो डबलिन का नाम है वो और भी रोशन करेंगे कि इतना अमाउंट कलेक्ट किया गया. मैंने जो रकम दी है मैंने ऐसे ही नहीं दिया. दूसरों को भी थोड़ा एक स्फूर्ति मिले. आप लोग घर घर का अभियान जो कर रहे हैं, 10 रुपया होने दो, 10 लाख होने दो या 1 लाख होने दो या छोटा रकम होने दो, बड़ा रकम होने दो, सबका उसमें भाग रहना चाहिए. साखळे रवींद्र भवनात सॉयल हेल्थ कार्ड स्किमी खाला शेतकार मेळावो जालो. सगळ्यांनी येऊन जर गावातले 3 लाख शेत पडीक आसा जर ठरयलें की आमी हेजेर कम्युनिटी आमी टुर्नामेंट करपा खातीर 2 लाख रुपया मोडटा तर आमी एकत्र येवन तेजे फेन्सिंग करपाक सरकार 10 लाख रुपया दिता. सरकार दिवपाचें तयार. तुमकां सांगता हार्डली यू कॉन्ट्रिब्युटेड 10% ऑफ इट. सरकार 10 लाख रुपया दिता. तुमी 1 लाख रुपया घाला. प्रत्येकाक 1000 रुपया पडटलो. हाज्या वयर पडचो ना. जोपर्यंत आमी आमचे पयशे घालिना तोपर्यंत ते आमचे दिसचे ना. दिसता पयलें किसान कार्ड आसपाक जाय, दुसरें किसान क्रेडीट कार्ड आसपाक जाय आनी तिसरें जे आमी सॉयल हेल्थ कार्डाचेर उलयता आत्तां आमी आमकां तपासूंक वयता. म्हणजे म्हाजो बीपी वाडला काय कितें, म्हाजो प्रेशर म्हणजे म्हाजो डायबेटीज वाडला काय कितें, म्हाजें क्रिएटीन वाडला काय कितें, म्हाजें वाडोंक ना. पण आमी हें तपासपा खातीर वयता. आमी आमचे रिपोर्ट काडटा. आतां जमनीचेय तपासपाचें लागलां. कारण आमकां जर जमीन फर्टायल जायी आसत जाल्यार आमकां सॉयल हेल्थ कार्ड हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. गरज आसा की जे गोंया मार्केटा भितर विकले वतात ते जर आमचे शेतकरी तयार करपाक लागत तर आमकां
भायल्या गोंयाच्या भायल्यान घेवपाची गरज पडची ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.